उजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विदेश वेव्हार मंत्रालया वतीन सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी संवसारीक विशयाचेर घालो उजवाड. सिंधू उदक समजिकाय परत चालीक हाडपाक पाकिस्तानान आतंकवादाक पालो दिवप सोडचे, जयस्वाल हांणी म्हळां. आयसावन बाबा बर्फानीचे दर्शन घेवपा खातीर भावार्थ्यांनी अमरनाथ यात्रेची केली सुरवात. प्रधानमंत्र्या सयत हेर फुडाऱ्यांनी भेटयली परबी. घुळी वखदांचो वापर राज्यान काबार करपा खातीर गोंय पुलिसांनी तयार केला 3 वर्सांचो आराखडो. महासंचालक वेद प्रकाश सुर्या हांणी मानस हेल्पलायनाचेर घुळी वखदां संबंदीत कागाळ करपाचे केले आवाहन. आयडिया बाज स्टार्टअप गोवा डे 2026 आयोजित करून राज्यांतल्या स्टार्टअपाक राष्ट्रीय आनी संवसारीक वळख दिवपाचो आसा ध्येय. फाटल्या 3 दिसां सावन पणजे आयोजित केल्या कार्यावळ. पाकिस्तानाच्या दनासर वाठारांत बस दरीन पडून जाल्ल्या अपघातांत 40 लोकांक आयले मरण. बस कराताली क्वाटा ते पेशावर मेरेनचो प्रवास. आता खबरो विस्तारान. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव रणधीर जयस्वाल हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन मंत्रालया संबंधी तरेकवार प्रश्नांचेर उजवाड घालो. ह्या वेळार सिंधू उदक समजिकाय, इराणचे आदले सर्वोच्च फुडारी मुस्तफा खमिनी हांचे निमणे संस्कार, बांगलादेश संबंधीत प्रकल्प तशेंच हेर कांय विशयाचेर म्हायती दिली. नवी दिल्ली हांगा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत भारता वतीन रद्द केल्ल्या सिंधू उदक समजिकाये विशीं स्पश्टीकरण दितना जो मेरेन पाकिस्तान शीम अंतर्गत आतंकवादाक पालो दिवपाक बंद करना तो म्हणसर ही समजिकाय रद्द उरतली अशी स्पष्ट गवाय दिली. India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हम लोगों ने इस पर प्रेस्क्रिप्टिव निकाला है कि हमारे तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे जो राज्य मंत्री हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में श्री पबित मार्गरीटा, ये दौरा कर रहे हैं तेहरान का आज के दिन. वहाँ जो सुप्रीम लीडर की जो निधन हुई है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. कोलकाताच्या विधानसभेत नव्यान वेचून आयिल्ल्या आमदारां खातीर 2 दिसांच्या ओरिएंटेशन कार्यावळीक लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला सयत संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश, मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी, विरोधी पक्ष फुडारी रितव्रता बॅनर्जी, विधानसभेचे सभापती रतींद्र बोस तशेंच हेर वांगड्यांनी वांटो घेतलो. कोलकाताच्या न्यू टाउन कन्व्हेन्शन सेंटरान आयोजित हे कार्यावळीन विधानसभेचे फुडारी सरकारी धोरणां आनी तरेकवार येवजण्यो तयार करपा सयत समाजान लोकांचे जिवीत सुदारपा खातीर लेगीत काम करता. तेन्ना विधानसभेत सकारात्मक चर्चा आनी संवाद करूनच बरे फुडारी घडोवंक शकता अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी आपल्या मार्गदर्शनांत सांगलें. तशेंच विधानसभेच्या फुडाऱ्यांनी सदांच कितें तरी नवें शिकपाची आनी जाणून घेवपाची इच्छा आसूंक फावो अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें. राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है. इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा संवाद करेंगे, उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे. और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है. और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें. जहां भी, जिस समय भी, जिस वक्त भी मिले, जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए. मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं,
इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। ह्या वेळार उलोवप करतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पुराय पूर्व भारताची उदरगत ही अस्तंत बंगालाच्या उदरगतीचेर निमून आसा। अस्तंत बंगाल काबार जाल्यार पूर्व भारताची उदरगत जावप शक्य ना अशें सांगलें। ईस्टर्न इंडिया का भविष्य वेस्ट बंगाल पर टिका हुआ है। वेस्ट बंगाल बिखर जाएगा, वेस्ट बंगाल कमजोर होगा तो पूरा ईस्टर्न इंडिया कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहा है। मैं तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल तरक्की करे और पूरा ईस्टर्न इंडिया को आगे ले जाए और विकसित भारत का बहुत बड़ा इंजन बने। राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी नव्या आमदारांक मार्गदर्शन करतना आदल्या सरकारान केल्ले राजकारण काबार करून अस्तंत बंगालात नवे नितळ प्रशासन हाडपाचें आवाहन केलें। मेरी कर्मभूमि के 5 वर्ष यहाँ गुजरे हैं और बहुत कुछ सीखा बंगाल से, जिसने मेरे जीवन को समृद्ध किया है, वो कभी भूल नहीं सकता। माननीय विधायकगण, आपसे भी अपेक्षा होगी कि अगले 5 वर्षों में आप बंगाल की पुरानी कार्य संस्कृति बदलें, बंगाल की अर्थव्यवस्था में पुराना गौरव ऊंचाई लौटाएं। बंगाल के पहले सीएम, आज उनको कम लोग याद करते हैं, प्रफुल्ल चंद्र घोष, महान एकेडमिशियन, गांधीवादी का आदर्श जीवन योगदान संकल्प की बात कहें तो और समय लगेगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रतिभा देन ने कैसे बंगाल का गौरव बढ़ाए, कौन भूल सकता है। पर 26 में जैसा मैंने कहा, एक बड़ी उम्मीद जगी है। जो हमारे नए सीएम साहब हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनके बयानों को देखता हूं। मेरी मुलाकात आज पहली बार हुई, पर इतने कम समय में इतने डिसिसिव डिसीजंस और बिना अनर्गल बातें को किए हुए मैं उन्हें बधाई दूंगा कि वो बंगाल के जिस गौरव, जिस अतीत की मैंने बात की, वो उम्मीद दिखाई देती, उस गौरव से भी वो आगे ले जाएंगे। दर वर्साप्रमाणे अनुवलसाय अमरनाथ यात्रेक सुरुवात झाली। भावार्थ्यांनी नुनवान, पहलगाम आणि बाल्टाल ह्या मार्गांनी यात्रेची सुरुवात केल्या। भावार्थ्यांनी हर हर महादेवाच्या जयघोषान बेस कॅम्पांतल्यान पदयात्रेक सुरुवात केली। भावार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर सुरक्षा व्यवस्था कडक केल्या। हेल्पलायन 24 वरां सक्रिय आसा। दोनूय यात्रा मार्गांचेर 100 खाटींची इस्पितळां केल्यात, तशेंच ऑक्सिजन बूथ घाल्यात। सैमीक झलाचे शिवलिंग पळोवपा खातीर भावीक व्हडा संख्येन ह्या यात्रेक वता। ह्या वर्सा ही यात्रा 28 ऑगस्ट मेरेन सोंपतली। पाकिस्तानाच्या शेरानी झोप महामार्गाचेर एका प्रवासी बसीक जाल्ल्या अपघातान 40 लोकांक मरण आयलें, जाल्यार हेर 8 प्रवाशांक दुखापत जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दनासर वाठारांत बलोचिस्तान शिमे लागीं खोल दरीन कोसळून बसीक अपघात जालो। अजून मेरेन अपघात स्थळावेल्यान 40 लोकांच्यो कुडी भायर काडल्या। दुखापत जाल्ल्यांक झोपच्या इस्पितळांत दाखल केल्यात। ही बस क्वेटा ते पेशावर मेरेन वताली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हेर एक बस वाटेर बंद पडिल्ल्यान त्या बसींतले प्रवाशी लेगीत अपघात जाल्ल्या ह्या बसीचेर प्रवास करताले। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो भिस्सव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें। नहीं सब या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो।
उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय पुलिसाचे महासंचालक वेदप्रकाश सुर्या हांणी आयज गोंय पुलिसांनी राज्यांतली घोळी वखदांची समस्या सुटावी करपा हेतान 3 वर्सांचो आराखडो तयार केला अशें सांगलें. हातूंत पुलीस मुखेलपणान खर अंमलबजावणी, सामाजीक जागृताय आनी क्षमता वाडोवपाचेर भर दितले. घोळी वखदा विरोधी पथकाच्या पुरस्कार वितरण सुवाळ्यान उलयतना तांणी नागरिकांक घोळी वखदा संबंदीत कसलीच खबर कळ्यार मानस हेल्पलायनीचेर संपर्क करपाचें आवाहन केलें. आंतरराष्ट्रीय घोळी वखदा आनी बेकायदेशीर तस्करी विरोधी देश 2026 निमतान आयोजीत हे कार्यावळीत गोंयांक घोळी वखदा मुक्त करपाचो संकल्प आपणायतना मानस हेल्पलायनीचेर संपर्क केल्यार संपर्क करतल्याची म्हायती गुप्त दवरतले अशें उतर लेगीत महासंचालक वेद प्रकाश सुर्या हांणी दिली. हमने अगले 3 साल के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ है जिसमें कि हम ड्रग के खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो एनफोर्समेंट में है, चाहे जो है अवेयरनेस में है, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग में है, हम हर तरह से पूरी तरह से अपने प्रयास करेंगे कि ये नशे की समस्या बिल्कुल जो है गोवा से इसको खत्म किया जाए. नशा मुक्त भारत अभियान जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसकी तरफ से उसमें भी हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसमें जितने भी जो है स्टेक होल्डर हैं, खास करके जो है हमारे यूथ हैं, उन सबका जो है पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है. हम आगे भी इसी तरह से आने वाले टाइम में प्रोग्राम करते रहेंगे. न खाली ये रन ड्राइंग कंपटीशन बल्कि और भी तरह से जितने भी क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं उस तरह से हम सोसाइटी के बीच में जाते रहेंगे. घोळी वखदांचो बेकायदेशीर व्यवसाय करपी एकल्याक आयज गोंय पुलिसांनी अटक केली. पुलीस अधीक्षक जीवा दळवी हांणी हे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना अटक केल्ल्या 29 वर्सांच्या दुबाविता कडेन 1.28 लाख मोलाची 8 ग्राम वजन आशिल्ली घोळी वखदां सापडल्यात अशें सांगलें. तशेंच जुवारीनगर शिंदळकी वेवसायाचेर धाड घाल्ल्याची म्हायती पुलीस अधीक्षक जीवा दळवी हांणी दिली. We have caught one Mr. Dhargarkar, Rameshwar Dhargarkar, aged 29 years, who was caught with 20 tablets of ecstasy tablets, the chemical drug. We have arrested him. Along with him, we have attached 2 mobile phones and a scooter from where he was traveling. So investigation going on. We will be producing the accused for police custody remand. कितलो वत हा हेजो? Worth about 1,20,000, but it's a chemical drug. The weight is about 8 grams. आनी एक म्हणजे हे सांग तुम्ही इनलिगल क्रिकेट बॅटिंग आहा ती बस्ट करीता सो जुवारीनगर आम्ही इलिगल स्टोरेज ऑफ पेट्रोल हे केला, रेड मारल्या. काल आम्ही प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट बस केला. असे काम चालू आहा. पेट्रोलच्या ह्याच्यात काय आणखी मिळालं का लीड? सॅम्पल्स आहेत आम्ही पाठवलं आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन गोईंग ऑन. वेन इन्व्हेस्टिगेशन गोईंग ऑन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, बट न्यू केसेस दॅट वी हॅव पुट अ ड्रग केस बाय क्राईम ब्रांच and we'll be likely to book more cases. गोंयांतल्या तरणाट्यांक आनी नव्या उद्देजकांच्या कल्पनेक पालो दिवपा हेतान आनी तांकां आर्थीक आदार दिवपा देखीन आयडियाबाज स्टार्टअप गोवा डे 2026 ह्या कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या उपक्रमाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या सर्वोत्कृश्ट स्टार्टअप सोदून तांकां राष्ट्रीय आनी संवसारीक पांवड्यार पावोवपाचो ध्येय आसा. हे विशीं सविस्तर म्हायती दितना आयडियाबाजचे अध्यक्ष सगुण वाघ हांणी गेल्ल्या 3 दिसां सावन गोंयांतल्या तरेकवार स्टार्टअपाच्यो मुलाखती घेवन तांच्यो संकल्पना समजून घेवपाचें काम सुरू आसा अशें सांगलें. तातूंत आमी एक शो घेवन आयले. त्या शोचें नांव आहा आयडियाबाज म्हणून. त्या शोन आमी स्टार्टअप आनी वेंचर कॅपिटल मिटींग करून तेंचो तातूंत पयशे दिता. तांकां आनी फुडल्यान 2nd या 3rd रावंडान घेवन वता आनी तांकां आमी सगळ्या इंटरनॅशनल मार्केटान घेवन वता. तेज्या उपरांत हांव आतां गोंया आयला. गोंया हांवें आयडियाबाजचो शो गोया डे म्हणून स्टार्ट केला. तातूंत हांव गोंयचो उद्योगपती सोदतां आनी हांगासरले आमी 3 दीस पासून हांगा आमी सगळ्या भुरग्यांक सगळे हांगासरले जे स्टार्टअप आहा तेंचे आमी इंटरव्यू घेवन तेंचे आमी कॉन्सेप्ट आयकून आमी तेंचे रिजल्ट करून फाल्यां 4 तारखेक आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या जे थिएटर आहा थंय तातूंत आमी 5 तेंचे विनर डिक्लेअर करतले. त्या 5 विनरांसून एक आसतलो जो आयडियाबाज गोंयचो ब्रँड एम्बेसेडर आसतलो. ताका गोंयचो उद्योगपती नांव दितले. ताका आमी आमच्या 2nd सीझन
जो शो येता आयडियाबाज शो त्यातून आमी ताका व्हरतले प्लस हे बाकी जे 4 आसा आमचो एक व्हडलो आयडियाबाज शो ऑगस्टान दिल्ली भारत मंडपम एक एक्झिबिशन येता जातून पुरे इंडियाचे पुरे इंटरनॅशनल व्हेंचर कॅपिटल्स आनी स्टार्टअपचे स्टॉल बीन आहा त्यातून सुद्दां आमी गोंयच्या स्टेटचे त्या भुरग्यांक आनी त्या स्टार्टअपाक व्हरून थंय व्हेंचर कॅपिटल्स दिवन आमी सगळे तांकां व्हडले थंय करतले. कालिदास रामा गांवस देसाय चॅरिटेबल ट्रस्ट कुळे सांगे हांच्या वतीन कुळेच्या अवर लेडी ऑफ पायटी हायस्कूल हांगा वैजकीय सेवेचे उक्तावण करतना ॲम्ब्युलन्स हस्तांतरण सुवाळो आयोजीत जालो. कुळे मोले साकोर्डा आणि धारबांदोडे ग्रामपंचायत क्षेत्रांत वैजकीय सेवांचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटा हे पळोवन कालिदास रामा गांवस देसाय चॅरिटेबल ट्रस्ट हांणी ही ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतलो. सप्तकान एकदा दर एक ग्राम क्षेत्राक वचून थळाव्या लोकांची वैजकीय तपासणी करतले अशी गवाय ट्रस्टाचे अध्यक्ष विलास गांवस देसाय हांणी दिली. समाज सेवा ही आमगेली प्रायोरिटी पूण हांव एक अपील करता सगळ्या सरपंचाक आनी पंचांक की ह्या ॲम्ब्युलन्साचो तुमच्या लोकां खातीर अवेरनेस करून ताचो तुमी फायदो घेवपाक जाय. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमी जाणात की ह्या ॲम्ब्युलन्साक आतां दोतोरान सांगले ते प्रमाणे मोबायल क्लिनीक म्हणून म्हणजे मोबायल क्लिनीक म्हणून सुद्दां वापरपाक जाता. आमी म्हणजे इन फ्युचर आमी अशें ठरयलां की ह्या सगळ्या पंचायतीच्या वार्डाक म्हणजे आठवड्याक एक दीस हांव रिक्वेस्ट करतलो दोतोराक की एक डॉक्टर म्हणजे आमकां दिवपाचो आनी जेणे करून ते वार्डाक वचून एक मोबायल क्लिनीक सकाळी 8 वरांचेर तरी उरतली आनी 5 वरां म्हणजे दीसभर लोकांक तपासपाचें कारण तातूंत ECG काडपाक मेळटा सगळें करपाक मेळटा. सो प्रत्येक वाड्याचेर आमी ती सर्विसी प्रोवायड करतली कारण तातूंत म्हणजे ती मोबायल घेवन सो होय आमचो एक उपक्रम आसतलो हेल्थ सेंटराक म्हणजे मेडिकल सर्वीस प्रोवायडर तातूंत भितर. कोरगांव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचेर कल्पिता कल्पेश कलशावकर हांची बिनविरोध नेमणूक जाली. ह्या वेळार नव्यान वेंचून आयिल्ल्या कल्पिता हेणे गांवच्या एकंदर उदरगती खातीर साबार पंचायत वांगड्या सयत एकठांय वावर करपाचें उतर दिलें. थळावे आमदार प्रवीण आलेकार हांणी ह्या वेळार हजर रावन कल्पिता कलशावकर हांकां परबी भेटयली. जे आयज आमच्या कल्पिता कलशावकर जे आयज अनओपोज हांगासर निवडून येयल्ले आसा आनी आयज ते सरपंच जाल्ले. हांव पयलीं ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता. जे आयज कोरगांव हो व्हडलो गांव ताका लागून जे आयज सगळ्यांनी तांकां साथ दिलो ज्या मेंबरांनी आयज खूब बरें दिसता जेन्ना सगळे जाण एके कडेन रावन जे डिवेलपाचो विचार करता. ताका लागून आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी एके कडेन रावन हो कोरगांव कशें डिवेलप जावपाचें हो तेंच्यांनी ठामपणे विचार करून तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हाजे कडसून खुबशीं कामां BJP तर्फे आयज आमच्या डायनॅमिक CM हेजे तर्फे आयज खुबशीं कामां कोरगांवान जाल्लीं आसा आनी फुडेंय बी जातलीं. अयोध्येच्या राम मंदिर दान प्रकरणात राष्ट्रीय सेवा संघान खर चिंता व्यक्त करतना संघाचे सहकार्यवाहक दत्तात्रय हसबोले हांणी ही घडणूक दुर्भाग्यपूर्ण आसा आनी हाका लागून देशांतल्या लाखांनी राम भक्तांक आनी भावार्थ्यांक दूख जाला अशें सांगलें. अयोध्यान उबारिल्ले राम मंदिर हे कितल्याशाच पिळग्यांनी त्रास सोसून राम भक्तांनी केल्ले समर्पण आनी त्यागाचे प्रतीक जावन आसा. तशेंच हे देवूळ संवसारांतल्या साबार हिंदू भक्तां खातीर श्रद्धा भावार्थ आनी भक्तीचें केंद्र जावन आसा आनी ह्या परिस्थितीन दानपात्रांतल्यान जाल्ले चोरयेक लागून धक्को बसला आनी गुन्यांवकारांक बेगोबेग खर कारवाय जावची पूण तो मेरेन लोकांनी पाशीच दवरचे असो उलो हसबोले हांणी मारलो. अयोध्या रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा, जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा, जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है। हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर, लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज। भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन। डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल। उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज उपराष्ट्रपती भवनात आयोजित कार्यावळीक MP लेड फेलोशिप 40 वांगड्यां सयत संवाद साधलो। ह्या वेळार उलोवप करतना लोकशायेच्या मूल्यांचेर उजवाड घालत नागरीक जेन्ना आपली जबाबदारी समजता तेन्नाच लोकशाय फुलता अशें उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी सांगलें। तशेंच खंयच्याय गजालीचो अभ्यास करतना उमळशीक आसप, निर्भयताय आसप आनी राष्ट्रीय हित समजून ते विशीं एकनिश्ठ रावप गरजेचें अशेंय तांणी मुखार सांगलें। फेलोशिप अंतर्गत आपल्या कारकिर्दीची सुरवात करतना तरणाट्यांक वर्गाच्या 4 वण्टीच्या भायर सरून आत्मविश्वास वाडोवपाक आनी राष्ट्रीय फुडाऱ्या सयत संवाद साधपा खातीर एक उत्कृश्ट माची दिल्या अशें लेगीत उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी ह्या कार्यावळीची तुस्त करतना सांगलें। That 40 outstanding young men and women out of the 5,000 applications have been selected and you are one among the 40. This speaks volume about your achievement. From the bottom of my heart, I congratulate every one of you for taking this hard work to learn. I appreciate it. I am much more happy that out of these 62% of the fellows are women. That is another very interesting thing, that reflecting the growing leadership of women in public life and inclusive spirit of this initiative. What we are talking about reservation for women. कर्नाटकान SIR प्रक्रियेचेर भाजपान आरोप लायल्यात। ह्या प्रकरणाविशीं वेंचणूक आयोगाक 2 पत्रां बरयल्यात अशें केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे हांणी सांगलें। काँग्रेस सरकार SIR प्रक्रियेचो दुरुपयोग करता असो आरोप तांणी केलो। कर्नाटक में SIR जारी है, SIR चल रहा है। उसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग GBA का चुनाव के लिए अलग से एक SIR बना रहे हैं। क्यों? ये 2 SIR क्यों? महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग से 2 तरीके का SIR चल रहा है। ये कानून का खिलाफ है। ये सरकार ये SIR को गलत कर रहा है। काँग्रेस सरकार SIR नियमांचे उल्लंघन करता असा आरोप कर्नाटकाचे भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र हांणी केला। SIR has been misused by the ruling Congress government. Yesterday, our Honorable Union Minister H.D. Kumaraswamy has exposed this government. Officers, block level officers are camping in chowdhuries and masjids, and they're working only to accommodate the Muslims, and Hindus are not able to approach, they're not able to go and register in SIR. FIFA संवसारीक करंडक सर्तीन स्वित्झर्लंडाच्या पंगडान अल्जेरियाच्या पंगडाचेर 2-8-0 गोल करून जैत जोडले। ह्या जैताचेर स्वित्झर्लंडाच्या पंगडान राउंड ऑफ 16 पावंड्यार प्रवेश मेळयलो।
स्वित्झर्लंडाच्या पंगडान अजून मेरेन हे सर्तींत एकूय अपेस मेळोंक ना. हे आदी जाल्ल्या 2 खेळांनी हो पंगड जिखला जाल्यार एक खेळ ड्रॉ जालो. उपांत्य फेरीत प्रवेश मेळोवपा खातीर स्वित्झर्लंडाचो पंगड आतां मंगळारा जावपी खेळांत कोलंबिया वा घाना पंगडा आड झुजतलो. काल जाल्ल्या आनी एका खेळांत स्पेन पंगडान ऑस्ट्रेलियाचेर 3-8 गोल करून जैत जोडले. स्पेन पंगड लेगीत आतां राउंड ऑफ 16 पावंड्यार पावला. पोर्तुगालच्या पंगडान लेगीत क्रोएशियाच्या पंगडाचेर 2-1 गोल करून राउंड ऑफ 16 पावंड्यार प्रवेश केलो. ह्या पावंड्यार पोर्तुगालचो खेळ मंगळारा स्पेन पंगडा आड जातलो. ते भायर बेल्जियम, अमेरिका तशेंच इंग्लंड पंगडांनी राउंड ऑफ 16 पावंड्यार प्रवेश मेळयला. अंदू वर्सा उसरा पावस येवन लेगीत पावसान राज्यांत घसघशीत हजेरी लायल्या. फाटल्या 2 दीस घोग्यांनी पावस पडल्या उपरांत गोंयच्या भारतीय हवामान खात्यान आयज सावन 9 जुलय मेरेन पुराय गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत लेगीत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींचेर पावस पुराय नेटान हजेरी लायतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं 4 ते 5 जुलय दिसा राज्यांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसून वराक 50 ते 60 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. 3, 6, 7, 8 आनी 9 जुलय दिसा लेगीत कांय सुवातींचेर दडकांनी पावस पडटलो आनी ह्या वेळार वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29.0 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. विदेश वेव्हार मंत्रालयान वतीन सचिव रणदीप जयस्वाल हांणी संवसारीक विशयाचेर घालो उजवाड. सिंधू उदक समजिकाय परत चालीक हाडपाक पाकिस्तान आतंकवादाक पालव दिवप सोडचे जयस्वाल हांणी सांगले. आयज सावन बाबा बर्फानीचें दर्शन घेवपा खातीर भावार्थ्यांनी अमरनाथ यात्रेची केली सुरवात. प्रधानमंत्र्या सयत हेर फुडाऱ्यांनी भेटयली परबी. गोळी वखदांचो वापर राज्यांत काबार करपा खातीर गोंय पुलिसांनी तयार केला 3 वर्सांचो आराखडो. महासंचालक वेद प्रकाश सुर्या हांणी मानस हेल्पलायनीचेर गोळी वखदां संबंदीत कागाळ करपाचें केलें. आयडियाबाद स्टार्टअप गोवा डेट 2026 आयोजीत करून राज्यांतल्या स्टार्टअपाक राष्ट्रीय आनी संवसारीक वळख दिवपाचो आसा ध्येय. फाटल्या 3 दिसां सावन पणजे आयोजीत केल्या कार्यावळी. पाकिस्तानाच्या दनासर वाठारांत बस दरीन पडून जाल्ल्या अपघातांत 40 लोकांक आयलें मरण. बस करतालीक वता ते पेशावर मेरेनचो प्रवास. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.